पळोवया खबरो विस्तारान। हळडूणच्या 24 वर्साच्या तरणाट्याची कूड गोमेकोंतल्या मोर्गांतल्यान गायब जाल्ल्यान शेनवारा गोमेकोत बोवाळ जालो। तरणाट्याची कूड हलगर्जीपणान गोमेकोच्या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेक विलो लावपाक दिली। हळडोणा मैदानार खेळटना जोनस गोन्साल्वीस हो 24 वर्साचो तरणाटो बॉल बसून अस्वस्थ अवस्थेत मैदानार पडिल्लो। उपरांत ताका मरण आयिल्ल्याचें स्पश्ट जातकर ताची कूड गोमेकोत पोस्टमार्टमा खातीर दवरिल्ली। मात जेन्ना ताची घरची कूड हाडपाक गेल्यार कूड मोर्गांतल्यान गायब आशिल्ली। These three names are with me now. I am coming immediately to meet you, sir. Yes, sir. Who was in charge of the three people? Actually, it was Comes under me actually. Yeah. the minister spoke to me. He has called me immediately to his office along with that report. Yeah. So Can I am you going please to have a I report, am sir? submitting the report to the minister. Okay, you can submit your report. You want? What's your name? Trevor. I'm the cousin. I have got the report. I have interacted with my superiors also. I have interacted with the minister also. The minister and directed me to submit the report. So I have submitted the report to him. My plan is typing the report. In the meantime, we have identified the people who were involved in the process of handing over the body, which I am reporting to the higher authorities. मोर्गांतल्या कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणाक लागून एका गराब्याक आपल्या मनशाच्या कुडीक निमणो आदिवस दिवपाक मेळूना। हाका लागून गोमेकोत तणावाचें वातावरण निर्माण जाल्लें। ह्या तरणाट्याचें मरण करपाक घरच्यांनी तशेंच इश्टांनी गांवांत तयारी केल्ली, मात ताच्या कुडी बगर ताका मरणाचें मीस करचें पडलें। संपलो जाले थोडे दीस आनी आयज ताचें मरण, पूण ह्या वेळार आमच्यान ताची कूड हांगा हाडूंक जायना, कित्याक ती ताका मेळना, तांकां घरच्यांक मेळना, आनी ह्या खातीर आमी आतां ताचे खातीर आमी मीस पेटयता आनी ताच्या आत्म्याक आमी मागता सासणाचें जिवीत, तशेंच बुजवण तांच्या घरच्यांक, ताच्या आवय बापायक आनी भाव भयणांक, आनी हे तरेन हो समारोह आमी ह्या वेळार आमचे वैदोनचे इगर्जेन आमी करता। ह्या घडणुकेचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकार परिशद घेवन हाचेर कारवाय जातली हें स्पश्ट सांगलां। तशेंच वळख पटयनासतना 24 वर्साच्या चल्याच्या कुडीचो विलो लायिल्ल्यान डॉक्टर एडमंड रॉड्रिगीस, मच्छिंद्रा जल्मी आनी प्रकाश नार्वेकराक सस्पेंड करपाचो आदेश भलायकी मंत्र्यान दिला। हांव गेल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान, मागीर डीनाक सांगलें, डॉक्टर बांदेकराक सांगलें मातशें म्हायती काडा ताबडतोब कितें चल्लां तें। हें कितें जालें सगळें चॅक केल्लें आसा। सेक्रेटरीच्या माध्यमांतल्यान आमी इन्क्वायरी इनिशिएट केल्ली आसा। फुडले 8 दिसां भितर रिपोर्ट येतले। हांव तेज्या खातीर रावचो ना। आयज सकाळींच हांव जेन्ना GMCंतल्यान परत आयला तेन्ना आमी कांय मिडिया कडेन उलयले। तेजे पयलींच तेमी ड्युरींग दॅट पिरियड सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार हांकां इन्स्ट्रक्शन दिलें गेलां की डॉक्टर एडमंड ताका सस्पेंड करचो ताबडतोब। दिस इज आय हॅव नो वर्ड्स टू से। एंड त्या भायर आमी जेन्ना मेळ्ळे GMC डीन, हांव, डॉक्टर बांदेकर, तांकां सांगलें की प्रिलिमिनरी म्हाका इमिजिएटली एक रिपोर्ट जाय की कितें चल्लां तें आनी कितें एक्चुअली घडलें तें म्हाका जाय। आतां तुमकां सांगपाचें म्हणजे कितें आहा की 3 जाण जबाबदार आहा। हे 3 जाण जबाबदार कोण आहा? हे आहा डॉक्टर एडमंड रॉड्रिग्स, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन, हाका सस्पेंड इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा टू सस्पेंड हिम विथ इमिजिएट इफेक्ट। डॉक्टर मच्छिंद्र जल्मी, श्री मच्छिंद्र जल्मी, जूनियर टेक्निशियन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन GMC, एंड श्री प्रकाश नार्वेकर, पोस्टमॉर्टम अटेंडंट, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन GMC। गोमेकोंतली ही हलगर्जीपणां अजापीत करपा सारखी आसा। हाचेर कोण जबाबदार आसा हें भलायकी मंत्र्यान सोदून काडून तांकां ख्यास्त दिवची म्हण मागणी हळडूणचे आमदार ग्लेन टिकल्यान केल्या। So my demand to the Honorable Health Minister to view this matter very seriously, to investigate, to find out who is responsible for this act of negligence and hold the official responsible and to punish them, even necessary to suspend them. My sympathies, my deepest sympathies to the family, especially to the mother, brothers, sisters.
and may the soul of the beloved child Janus may rest in peace, and God gives the family member the strength to bear the loss of the beloved. RDX Goa Bureau Report.